वय मम्मा वय वय सांगल्या बरी पोर ती नावरची अक्क येयल्ली वय हांगा ते काही बेंदूर आयल्ली गे कोणाचे गे खाजार गे हिचे खाजार जाऊ ना पावनातल्या कोणाच्या गे खाजारा कायले वय तशे गोवन गोवन हांगा आयली सांगायला लागली बेंदूर येवंक आसली आनी एक पाय वाट मो देखून हांगा आयली वय ते कोण वय वय ताचे वय ताच्या मिराक काही काजार काढणं दिलांगी हांगाच सांगी ते वय वचून मेळाचे ताचे लागी उलयचे बरें बांदव पण दवरीचे म्हणून पुरा शर्माव दिवन गेले आमकां हिचे काजार जावन आतां हिका म्हजो बूट मेळना पडे म्हज्या काजारा टायमार बतून आली पप्पा की कुशी नातली सैरीकेंत वय कशें जाल्यार तुवें सपोर्ट केल्ल्यान तूं म्हजें काजार जालें वय बुद्धी शिकोवंक पडय सकट बुद्धी शिकयताचेंच आसचें कत्रीना चाड गो कहीं गेलाय का आलेंगे तुझे आईले वय म्हातारी न्हिदली उठली जावन करून पहिले 2 पोटी च्या पियेतली आता एक टाइम सडयला वय तशें कांय ना वय मागीर सांगलें बरी हांव येवच्या हप्त्यार येता काले तरी सांगता हांव काले तरी सांगून घरा येचें म्हाका काले तरी कामां सांग सांगल्यार मात येवंक जावचें ना अंतरंग पाट ना पॅन कार्ड नातल्या बरी करतात जायत मम्मी दवरता हॅलो दवरलें मी दिसता चाड गो बेगे म्हज्या चायेचो टायम जालो इलिंगे सगळो दीस मोबायलार आसता कोणे सोदून काडला गे हे मोबायल काले बोबाडटा गे धर्मायच्या हॅलो ना गो ते मम्माचे कॉल येयल्ले वय ना ते काले म्हणल्यार तुझ्या पळयल्ले 4 कोटी असले तुझे मिस्ड कॉल ते काले म्हणून सांगल्यार वय ती उलोवन म्हणून आसली मागीर वय काले हांवें सांगला म्हणून सांगलें गे हांवें केदाळ सांगलें कितले फोटकी रे न्ही गे बाय म्हज्या फाटल्यान म्हाका फिटींग दवरता गे ना पळय हे चड जालें जायत गे बायेचे हांवें कांय सांगू ना गो तुज्या विशयांत हांव कित्याक सांगता राव 1 मिनिट आळे ताचेंच घोड्याचें कॉल येवन आसा हांव उलयतां मागीर पळयता जायत गो मागीर तुका सांगता ते काले सांगला म्हणून चा दी गो एक पोटी धर्मे हॅलो ते हांव पम्मीला घेवन आसली नाही आत्ता सेल्लीचे कॉल येयल्ले म्हाका ते पम्मीचे विशयान कालेंगे सांगून आसले ताचे आसा तांचे आमची खबर पुरा सांगची सवय पुरा तुवें सांगलें हांवें केदाळा गो सांगलें हांवें तुजे विशयान सत्त कांय सांगून हांवें फोटी मारचे समान हांव केदाळ उलोवंक गेलें तुजे विशयान हांव कांय उलोवंक कसो ना सत्तू गो च्या निवले माय राव गो तुका मागीर करता माय च्या ऊन करनाट येता चाड हाडून कोण गेलो सगळो दीस काल करता गे म्हाका कळना ह्या मोबायलावर बी संवसार पाड जाला ह्या मोबायलावर सगळो दीस उलोवचें खाणांक दवरचें उलोवचें कितलो वेळ आतां भितर गेला दिसोंक दिसाना माय दार काड गे च्या दवरला कोतकोत आयल्यार भायर पडात
सगळे काम म्हज्याकडे करयता ते दार काडून घे आखा जायना गे आनी काले करचे सगळो दीस मोबायलारूच सगळो दीस मोबायलार उलोवचें काले उलोवचें गे म्हाका बत्तू ना आतां इल्लें आयकल्यार ना गे म्हाका दवरचें ना ते मोबायलार उलयता का आखो ते कॉल सेंटरांनी वचून काम केल्यार 4 पयशे घडल्यार पडटा नाजो गे भितर काले करता गे उलोवचें तूं मोबायलारूच उलोवचें काय दोळे पळयतना हांगा दवरलें ना गे काडूंक ना हे पट्टांग मारूंक आयला आसता एकले पवनांतले आनी एकले अळगो कत्रिना एस्तेला येयला हो हाय एस्तेला मागीर धर तुजी उनुच्या येवच्या पयले पिये म्हाका नाका जाय तर तूं पिये